नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकार आज येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांतले 21,000 दिव्यांग आनी जाणट्यां खातीर आज सावन घरांतल्यान मतदान. 3 मे मेरेन मोहीम. राज्यांत 9,423 दिव्यांग, 85 वर्सां वेले मतदार 11,502. ह्या पिरायेवेल्या जाणटे आनी दिव्यांगांचे मतदान करून घेवंक वेंचणूक अधिकारी दारांनी भोंवतात. ज्यांकां घरां करपाचें ना तांणी 7 मायाक मतदान केंद्रांचेर वचून करपाचें. म्हाका सांग, पयलीं तुका मत मारूंक स्कुलान वयचें पडटलें आनी आतां तुज्या घरा कडेन मत तुवें आयज मारला. कशें दिसता? बरें दिसता. हय. आनी आपले वचोंक नाका, हटूंक नाका, लागीं जालें. आनी ते म्हातारेक वचोंक कळना म्हणून ते चलचें. म्हणजे तुजी सोय बरी जाली. हय. म्हाजें नांव लक्ष्मण गाडे, चोडणकर वाड्यार रावता हांव. ओके. आतां एवरी इयर तुमकां वोट दिवपाक बुथार वयचें पडटलें हय. आनी तुमी ज्या कंडिशनान आसा त्या कंडिशनान तुमकां कोणा ना कोणाचो तरी आधार घेवन वयचो पडटलो. सो ह्या वर्सा इलेक्शन कमिशन तुमच्या घरा कडेन येवन तुमचें मत घेवन गेला. सो कशें दिसता तुमकां? जे आमचे कमिशन येयल्या पळय न्हय, तो खूब बरें दिसलें म्हाका. कित्याक म्हाका सद्या वचोंक मेळना, म्हाका कोणाचो आधार करून म्हाका घेवन कोणाक तरी घेवन वयचें पडटा न्ही. ते येयल्या बद्दल म्हाका खूब बरें दिसलें. वचून वचपाक म्हाका त्रास जाता न्हू. आतां घरा कडेन वचपाक बरें त्रास ना. ओके, म्हणजे घरा कडेन हे करूंक मागीर बरें पडलें. आनी काय म्हाका गव्हर्मेंटान घेतलो निर्णय योग्य आसा. आणि दिव्यांग खरंच त्यांची दुर्दशा करण्यापेक्षा घराकडे त्यांचे मतदान घेणं योग्य जाता. म्हाका आता 90 मी पोचलो आणि 90 वर्षाच्या माणसाक जाणं शक्यच नाही. चालत जाणं, गाडी तुमच्या भितर घेवच्याच नाही. तुमच्या हितूर खंयसर इलेक्शनच्या हितूर मी काम केलेलो माणूस म्हणून तुमकां सांगू शकता. कारण मी स्वतः इलेक्शनच्या हितूर इलेक्शन ऑफिसर म्हणून काम केलं मी. आणि मी शिक्षक म्हणून म्हाका दिसता हे योग्य निर्णय आसा. तेन्ना आमकां वोटींग करूंक वचून वोटींग करचें पडा आसलें. आतां आमकां घरा कडेन वोटींग येता म्हणजे तोच आमकां फायदो न्हू. इतलोच आमकां फायदो वोटींग करपाक. आज तुम्ही कितें केलें गे? कोते केले. कशें मतदान? हय. खंय खंय ट्विटी जालें, घरान जालें. कशें दिसलें घरा? बरें जालें. बरें जालें. हय. बीजेपी सगळे आपली तयारी करता. मे 7 तारखेक जावपाचें आसा इलेक्शन. पूण आयच्यान खंयच्यान तरी ही प्रक्रिया आयज सद्याक तरी वास्कोच्यान चालू जाल्ली आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा, जे BLO कडेन जावं आमी पर्सनली पळयल्लें आसा की जे सिनियर सिटीजन अबाव 85 इयर्स आसा आनी जे कोण फिजिकली एबल्ड स्पेशली डिजेबल्ड बी आसा तांचे आयच्यान वोटींग जे सरकार आसा, इलेक्शन कमिशन जे आसा तांच्यांनी नियुक्त केल्ले ऑफिसर्स घरा कडेन वचून तांचें वोटींग घेतात. ताळगांव पंचायतीचेर मोन्सेरात पॅनलच. सगळे 11 वॉर्ड मोन्सेराताचेच. 4 बिनविरोध, 7 मतदानांतल्यान जिखले. बाबूश म्हणटा लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर लोकांचो कौल कितें तो कळपाक ही वेंचणूक म्हत्वाची. ताळगांव पंचायतीक नवो सरपंच दिवपाचें शिनाल. नारी शक्तीचा मैडम तुम आगे बढ़ो. We were very confident from the beginning only. Like I said in all my interviews, we were very confident that we are sweeping it.
So, I mean, it's nothing new, and I give all the credit to the Punch members. Yeah, and thanks to the people of Talegaon. सो कशा तरेन पळयता तुमी हे पंचायत इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन आसता तेन्ना No, actually, it is very good that this election also came before the Lok Sabha. So now we are almost prepared for the Lok Sabha elections also. So we know like how the results of the Lok Sabha elections also are going to be. 11 तुमचे आयले आहेत सी श्रेय वयता तालिगांवच्या लोकांक सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आय वूड लायक टू थँक द पीपल ऑफ तालिगांव माय डियर वोटर्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज जो लोकसभा इलेक्शनाचेर कितलो कितें इम्पॅक्ट जातलो No, we must see that the maximum number of votes with the highest means the maximum number of lead we must get from Taligaon constituency. We will look into it. And now it is only a matter of 7 days time. आता 7 दीस उरलेले आहा. So 7 दिसांनी आणि हे उत्साह हा तो बरो जाल्लो म्हणजे लोकांचे फुडें आतां गेलेले पण ते आतां कॅन्डिडेट थँक्यू एटलीस्ट म्हणपाक वयतले सो दॅट इज अ टायम प्रचारूय जातलो. And most important thing, Sarpanch, I'll be having a new Sarpanch. वॉर्ड नंबर 1 सिद्धी केरकार जे अनअपोजिल्ले, वॉर्ड नंबर 2 आग्नेरोधी कुन्ना जो जिखलेलो आसा, वॉर्ड नंबर 3 हलिना परेरा जिखलेले आसा, वॉर्ड नंबर 4 रतिका गावस हे जिखलेले आसा, वॉर्ड नंबर 5 उशान काणकोणकार जिखलेले आसा, वॉर्ड नंबर 6 एस्टेला डिसोजा अनअपोज आशिल्ले, वॉर्ड नंबर 7 जानू रोजारियो जिखलेले आसात, वॉर्ड नंबर 8 मारिया फर्नांडीस जिखलेले आसात, वॉर्ड नंबर 9 संजना दिवकर जिखलेले आसा आणि वॉर्ड नंबर 10 सागर बांदेकार जो अनअपोज जिखलेलो आणि वॉर्ड नंबर 11 सिडनी बेरेतो जो अनअपोज जिखलेलो आसा. हे सगळे जे आसा जे बाबुसाचे कॅन्डिडेट आसा ते सगळे जिखलेले आसात. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान स्वप्नील दादी वांगडा हांव शिरीश कुकडकार. आरक्षण धर्माचेर आधारीत आसूंक जायना म्हूण संविधान स्पश्ट आसा. मात काँग्रेसीन कर्नाटकांत मुस्लिमांक ओबीसींत घालून ओबीसीच्या हक्कांक हात घालो. काँग्रेस संविधान बदलून तो देशभर लागू करूंक सोदता. प्रधानमंत्री मोदीन सातारा सभेंत मुस्लिम आरक्षणाचो इशू परत काडलो. मोदी आस मेरेन खंय मागासांच्या आरक्षणाक हात लावंक मेळचो ना. भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है. बाबा साहब आम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है 27%, उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया. एक फतवा निकाल दिया, कागज पे थप्पा मार दिया और रातों रात ओबीसी के हक के जो 27% आरक्षण था उसमें से डाका डाला और अधिकतम उन्हीं को दे दिया. अब कांग्रेस संविधान बदलकर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है. लेकिन कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे. लिख के रखना. बीजेपी आणि RSS भारताचें संविधान सोपोवंक उठल्यात. काँग्रेस इंडिया अलायन्स संविधानाचे राखणदार. गुजरातांत पाटण न्याय संकल्प यात्रेंत राहुल गांधी उलयलो. संविधानान गरीब जनतेक, दुर्बळांक, शेतकारांक ताकद दिल्या. ते खातीर संविधान राखपाचो राहुल गांधीचो उलो. बीजेपी के RSS के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं. जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है. और आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है,
यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। संविधानाविशीं कॅप्टन विर्यातान केल्ल्या वक्तव्याचेर बारीक समाज खंय दुखावला. संविधान बदलपाचो कोणाकच अधिकार ना. संविधानाक हात लावप म्हणल्यार बाबासाहेब आंबेडकरांचो अपमान. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार उलयला. घटना म्हणटा ती कितें ती खबर ना. जे संविधान जे आसा आमच्या भारताचे तें खबर ना सारकें. हांव काय तेजे भितरलो तज्ञ न्ही, पण ह्या संविधाना खातीर, ह्या घटने खातीर जी माथ्यार मारल्या म्हणटा येदो व्हडलो इन्सल्ट. हो कोणाचो इन्सल्ट? घटनेचो इन्सल्ट न्ही, हो इन्सल्ट बाबासाहेब आंबेडकराचो. जे लोकशाही जी चलपाक जाय अख्ख्या हिंदुस्थानात, त्याच्या खातीर ही घटना तयार केली. श्रमदान करून, कश्ट करून, ज्याच्या भितर समाज ओबीसी, एससी, एसटी ते सगळे आसा. आनी हेजेर हो उलयता खंयचे तोंड घेवन, कितें म्हणून उलयता? ह्या घटनेच्या बद्दल ताका कितें खबर आसा? हे रिजर्वेशनाच्या वयल्यान हांव आमदार जालो, आज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो. त्या घटनेचेर उलयता, तेजेर हांव निशेध करता. हे आमकां दुख्ख जाता अख्ख्या बहुजन समाजाक, एसटी, एससी, ओबीसी हे सगळे समाजाच्या लोकांक व्हडलो शॉक बसलो. कोणाकच कापासतात ना ह्या घटने चेंज करपाक, ह्या घटनेचेर उलोवपाक. ताका खाली बोट दाखयतलो आमी उगी रावचे ना. आमी बलिदान दितले, स्वता मरतले, पण ह्या घटनेक खंयच आवाज करपाक आनी ताका खंयच टच करपाक आमी दिवचे ना. फोंड्या सांताक्रूज मामान आपल्या भाच्याक मारलो. आदल्या वादांतल्यान खून. 42 वर्सांचो विनाश नायक सोंपला. ताचो 67 वर्सांचो मामा कृष्णा नायकाक फोंडेच्या पुलिसांनी धरलो. शस्त्र वापरून मारला म्हणून कागाळ. पुलीस तपास चल्ला. सांताक्रूज हांगासर एक मर्डर जाल्लें आसा आनी हे मर्डर खुद्द मामान आपल्या भाच्याक मारलेलो आसा. एनिमिटी म्हणल्यार हेंच्या मदीं हे दोगूय सेपरेट रुमान एकच कडेन रावताले सांताक्रूज हांगासर. आनी तो मामा ताका सांगतालो की फक्त कितें घराची कितें मातशी कितें दुरुस्ती कर म्हणून, की पावस लागीं आहा, पत्रे घाल आनी अशें कितें म्हणटालो. आनी डेली तेंच्या घरान झगडी जाताली अशें म्हूण आयकोंक येयलां. आनी काल राती कडेन मामान ताजेर फातर घालून तेजो जीव घेतलो आसा. आनी मयत जाला तेजें नांव अविनाश नायक, एज 42. आनी मारला ताका कृष्णा जो मामा आहा तो नायक, एज 67. पुलिसांनी जो एक्यूज आहा ताका ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा. आनी सद्या बॉडी आहा ती पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या. सांताक्रूजच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत बीजेपी सरकाराच्या कार्यकाळांत बायलांचेर अत्याचार खंय वाडले. इंडिया अलायन्साच्या बायलां फुडाऱ्यांची बीजेपीचेर चढाई. गोंयांत बायलांचे सुरक्षेची सरकारान गॅरंटी दिवची. वेंचणुके वेळार फक्त रिजर्वेशनाची घोशणा नाका. इंडिया अलायन्साची आज फोंड्या जाहीर सभा जाता. प्रचाराक नीट म्हूण दावो. हो पळय आमचे सायबर सेल आसा ताचो कितें यूज जाता, बायलांच्यो कितल्यो केसी तडीक लायता. हांव गव्हर्मेंटाक विचारता, तुमी जे पळय म्हणटात नारी सशक्तीकरण आनी व्हडली व्हडली पळय नांवां दितात, ते बायलांच्या खातीर कितें करता, अवेरनेस करपाक कितें करतात. जेन्ना हांव इतलेंच म्हणटा, अश्यो जेन्ना केसीस येता, पॉलिटिकली प्रेशर घेना आसतना फ्री हँड दिवपाक जाय पुलिसांक. आनी हे सरकार सांगता की आमी बायलां बरोबर आसा, आमी बायलांक सुदारपाक आयला, बायलांक वेवस्था करपाक आयला. 50% हें रिजर्वेशन. हांव म्हणटा पयलीं बायलां खातीर कायदो करा. आनी फक्त ही गॅरंटी दिता, ती गॅरंटी दिता. आज सरकाराक गॅरंटी दिवपाची गरज आसा की गोंयान ही भुरगीं, ही बायलां सुरक्षीत आसा, दिवपाक शकता. गोंया पासून आमी पळयलें जाल्यार एक रेप अक्यूज आहा, तेंचे इट्स इन द्या पॅनल, बीजेपी पॅनल. तर कशें अशें तुमी बीजेपीचे लोक म्हणटा की बाबा आमी सगळे इन्वायट करता, जे कोण रेपिस्ट आहा, क्रिमिनल्स आहा, मर्डरर्स आहा, तुमी इन्वायट करता. अशें आमचे जे विल आर कंट्री मूव अहेड लायक दीस. Crimes against women.
2021 224 केसीस, तशेंच 2022 273 केसीस वर रेजिस्टर्ड. कितें चल्लां? बायलांचेर तुमी इतले अत्याचार जाता आनी कितें करता गव्हर्मेंट? भुरग्यांचेर, आमच्या गोंयान अशे धाकले भुरग्यांचेर अत्याचार जायनाशिल्ले, आज कितें जावपाक लागला? दाबोळे मोप धरून देशांतल्या 13 एअरपोर्टांचेर बॉम्ब स्फोट जावंक शकता म्हणून ईमेल. दाबोळे एअरपोर्ट एअरलायन सेक्युरिटीक अलर्ट दिला. कोणेच भिवपाची गरज ना, विमानाचें शेड्यूल हालोवंक ना, एअरपोर्ट संचालक धनंजय राव उलयलो. खंयच्यान ईमेल आयला, कोणे धाडला ताचो खंय पुलीस तपास चल्ला. Yes, we received a mail and we have alerted our security agencies and our airlines, and we are taking necessary action on this. As of now, there is no panic and all operations are normal. Any flights being diverted No, or no. anything? Just you're in the process of verifying. Yes, sir. We are doing our general additional security checks. बॉम्ब दवरला पण तांच्यांनी थ्रेट दिल्लो आसा. सद्याक देर इज नो पॅनीक, सद्याक नो फ्लायट्स आर बीइंग डायवर्टेड, एवरीथींग इज नॉर्मल. प्रोसेस इज गोईंग ऑन टू व्हेरीफाय द ईमेल. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की दाबोलीम एअरपोर्टाचे बरोबर बाकीचे वेगळे वेगळे देशातले एअरपोर्ट तांकांय ती कॉपी मार्क केल्ली आसा आनी अरावंड 12-13 एअरपोर्टांचेर बॉम्ब थ्रेट आयिल्लो आसा. गोंयान भितर नवो एअरपोर्ट जो आसा मनोर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा, हाकाय एक बरो थ्रेट जाल्लो आसा. ताचे मेरीन भितर मोपा एअरपोर्टाचें नांव आसा. गोंयचे दाबोलीम एअरपोर्टाचे ही बॉम्ब थ्रेट इज नॉट समथींग न्यू आनी दिसलें इज द थर्ड टायम. गेले 8 म्हयने पयलीं हांगा एक बॉम्ब थ्रेट आयिल्लो आनी ताका लागून वेगळे वेगळे एजन्सी हांगा आयिल्ले आनी देन इट वॉज लेटर व्हेरीफायड की इट वॉज अ होक्स कॉल. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. 2 म्हयने भितर म्हापशां बोडगिणीच्या देवळांत दुसरी चोरी. चौगांनी आयतारा रातीं बोडगिणी चोरी केली. दोगांनी थंयचे सेक्युरिटीक बांदून घालो आनी खंय धमकी दिली. तांणी 2 फंडपेटयो फोडून कॅश उखल्ल्या. थळाव्याच्या लक्षांत प्रकार येतनाच तांणी सेक्युरिटीक सोडयलो. कमिटीच्या कानार घालून पुलिसेक आपयले. पुलीस चोरांक सोदतात. कोण तरी प्री प्लॅन आणि तेंच्यांनी एक 8 दीस सुमार तरी वेवस्थीत निरीक्षण केलां आसतलें आनी तेंच्यांनी ते प्रोफेशनल आहा आनी फाटले जे आसले ते एकदम सादे आसले कित्याक तेंच्यांनी ते भायले हें करून रोखडेच ते पळयला. आमकां दिसता की 2 ते 4 ह्या दरम्यान तेंच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनात पेट्रोलिंग करपाचें. कारण हरशीं म्हणून हांगा येतात पुलीस, ते येतात केन्ना 3 संक 7 हो टायम न्हू, किंवा 3 ते 2 ते 4 पर्यंत तरी पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचें. कितें जागृत देवस्थान आसा आनी सगळ्या वाटेन ओपन आसा. म्हाका दिसता त्या खातीर म्हणजे निरीक्षण करून हे देवूळ सगळें ओपन आसा. बाकीच्या देवळांत लॉक आसता, गेट आसता. आमचें देवूळ सारकेंच ओपन आसा आनी 2-3 आमचे फंडपेटी आसा. त्या खातीर आमी मुद्दम वचून पुलिसेक सुद्दां रिक्वेस्ट करता किंवा एक पुलीस ठेवपाचो. इतकें जावचें ना पण एटलिस्ट पेट्रोलिंग करपा तरी जातलें न्हू. निदान आमचे सेक्युरिटी आसलो, सेक्युरिटीक आमचो तो बांदून थेयलो तेंच्यांनी आनी ताका हें केलो. आमकां दिसता की आमी आतां मिटींग घेतले आनी डिसिजन घेतलें की एक एटलिस्ट 2 तरी सेक्युरिटी आनी ते बरे भुरगेच ठेवचे पडटले. कित्याक तो आमचो सेक्युरिटी आसा तो मातसो जाणटो आसा. ताका तेंच्यांनी अचानक हें केलो. फाटल्या फावट तेणीनूच वाचयलेलें. फाटल्या फावट जी हें जाल्लेलें पळय फंडपेटी तेन्ना तेणीनूच वाचयलेलें. तोच धांवून गेलो म्हणून ते पळय. पण जानेवारीन जात्रा जाली, फेब्रुवारीन आमी पडलेली. आतां मार्च, फेब्रुवारी फूल जालो, मार्च, एप्रील आनी हो मे 3-4 म्हयने म्हणजे कमीत कमी खुबशे पयशे आसता. 2-3 दोनूय फंडपेटीन आनी ही फंडपेटी नासता आनी त्याय हितून तरी चड नासता. ही जी आहा तितून नासता. पण कमीत कमी आमकां म्हाज्या हितून हिशोबान दिसता की अदमाल हे एप्रॉक्सिमेटली एक 10-12 लाख आसूंक शकता. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकरा वांगडा शामसुंदर फडते. गोंयांत 7 मायाचे वेंचणुकेक LICचो स्टाफूय इलेक्शन ड्युटेर. उत्तर दक्षिण गोंय वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी LIC स्टाफाक इलेक्शन ड्युटी घाल्या म्हणून याचिका. वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाक स्टे दिवंक कोर्टाचो न्हयकार. वेंचणूक तेंकल्या, बदल केल्यार वेंचणूक प्रक्रिया हालतली, मात याचिका दाखल. वेंचणुके उपरांत सुनावणी. लोक जमनी विकतात, आपूण कांयच करूंक शकना.
विरोधकांनी म्हज्या नांवार शेत आसा, हांवें खंयची जमीन कन्वर्ट केले जाल्यार दाखोवचें. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. ताळगांवां खंय 99% शेत जमीन कोमुनदादीच्या मालकीची. ती केन्नाच कन्वर्ट जावची ना. विरोधकांक बाबूशाची जाप. तालिगांव म्हणटा की परत परत जे ऑपोजिशन आहा ते तुमकां टिका करता की शेतां म्हणटा ती विकून खाल्ली म्हणटा, हे करता, परत परत तुमचेर ब्लेम येता. अरे दादा, पयले सद्या ऑपोजिशन कोणी म्हाजेर टिका करता रे. पयले म्हाका सांग, म्हाका 2002 हांव इलेक्ट जालोलो आहा, ती आयज लागून हांवें 1 स्क्वेअर मिटर शेत म्हाज्या नांवार आहा की हांवें शेत घेतलां ओ हांवें शेत डेव्हलप केलां म्हाका सांग. आतां तुजें जर शेत आहा वा तुजें कितें जागो आहा, तूं विकता, कॅन आय स्टॉप यू फ्रॉम सेलिंग? आय कॅन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम सेलिंग न्हू. हांवें जाल्यार म्हाजें शेत विकूंक ना, कित्याक म्हाजें शेतूच ना हिंगा तालिगांव. एंड ही आतां ते कोणूय म्हणटा न्हू, आमी प्रोटेक्ट करता तालिगांवचे फेळ, ते फडे म्हणून सांगलें तें सत्य तथ्य ना तितून. कित्याक आयज जर तुमी पळोवंक गेल्यार 99% जे शेत तालिगांव शेतां आहा ती कोमुनिदादीची शेतां आहा. आनी ती केन्नाच कांय बांदूंक इमारती येवंक शकना. सो हें पयलें तेंचें सजमून घेवंक जाय. ज्या उमेदवारा आड चड क्रिमिनल केशी आसात तांकां मतां मारूं नाकात. ADRाचो मतदारांक उलो. उमेदवारांचे प्रॉपर्टीचो खंय वेंचणुकेचेर कांयच इफेक्ट जायना. गोंयच्यान लोकसभा वेंचणुकेंत देंविल्ल्या उमेदवारांत एकलो 8वी शिकिल्लो. ADRाचो गोंय राज्य संयोजक भास्कर असोळडेकारान उमेदवारांचो ADR रिपोर्ट मिडिया मुखार दवरलो. Election 2024 for Goa, comprising of North Goa constituency and South Goa constituency, has a total of 16 candidates, comprising of various cross section and various strata, and from a few hundred crores till about a few lakhs, under 1 crore, we have candidates. We also have candidates who are 8th pass, 10th pass, 12th pass, a few graduates, few professionals, few postgraduates. Almost we had 9 and 7, 16 this time 16 candidates, but last time we had just 13 candidates in 2019. This time we have 4 candidates with criminal cases. 4 out of 16 makes it to 25%, and out of that 1 candidate is having also serious crimes. We have a few Karodpati candidates also, 6 of them out of 16, making it to about 38-39%. Become close to 87 crores thanks to majorly 1 candidate who has a little more than this thing, but it is, I think, coming through generations rather than something which has been built up by that candidate herself. We believe as ADR people that the voters, I mean, as many as possible, they should go to the polling booth and they should vote for the least criminal guy. So अशें जर 3-4 इलेक्शनां मदीं जर करीत न्ही, वन आफ्टर द अदर, तुजी ती प्युरिटी येतली अशी. नुस्तेमारांक सरकाराची सबसिडी मेळटा. फॉर्मां भरूंक पणजे फावटी मारप परवडना. कर्नाटकाच्यो बोटी गोंयचे शिमेत घुसून नुस्तें मारतात. सरकार कांयच करिना. गोंयचे नुस्तेमारांची फिर्याद. पारंपारीक नुस्तेमार रापण मारता त्या सुवातांनी वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नाका. प्रुडंटाच्या लोकनामो सिरिजांत नुस्तेमारांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. सरकारचे जे कार्यकर्ते जे ऑफिसर आसा की सांगता की तुमी ही फायल कर ती फायल कर म्हणटा. लोक प्रत्यक्षात फायली करता, पूण जेन्ना प्रत्यक्षात फायली केल्यो न्ही तेंगे ज्यो फायल्सां क्लियर आसता एज पर गृह आधार म्हूण, घराची 1.5 लाखाची फायल म्हूण, अशी खूब तरे फायल्यो क्लियर आसता. पूण तरी पूण तेमकां घराची जे फायलीचे पयशे आनी घराचे जे पयशे आसा आनी 1,500 फॉर्म जे आसा ते मेळना, सवलत मेळना. सबसिडी मेळटा, पूण सबसिडी मेळटा म्हळ्यार भरपूर कास्तीक पडटा. पणजे वचपा एक 10 पाट पणजे येवच्या पडटा एक सबसिडी घेवपाक. ह्यो आमगेल्यो कर्नाटका बॉम्बेच्यो रेड कलर स्पीड बोट, तें जाळ स्पीड बोट म्हणटाय तें आख्खें पुसून वताय. इतले पाट मागिल्ले हे बोट्यो बंद कर म्हूण, तेय जाल्यार केअर घेयनाय. आमगेले गोंयचे गोवोरमेंट आहा त्यो फास्ट बोट्यो कोणाकोळे कोस्टल बेल्टाक दिवपाच्यो
एक तेसो एक 8 बोट घेवन दिच म्हूण हांव मागताय. सरकाराक विनवती कोत्ता हो स्पोर्ट्स तुमी हिंगा करूंक शकना कित्याक आमी हिंगा डेली आमची नेटां ऑपरेट कोत्ता. नेटां ऑपरेट केले म्हणटकूच आमकां डिस्टर्बन्स जाता तशेंच नुस्त्याकूच डिस्टर्बन्स जाता. आमचो टर्न पळय आयच्या दिसाक पळय आहा संडे तो आमकां एक्सटेंड करूंक मेळना. सो म्हाजी विनंती सरकारा कडेन हो स्पोर्ट्स हे प्रायेक तुमी कोण ना जावपाक खंयचे प्रायर तुमी करूंक शकता कित्याक ही बीच सोडून कित्याक आमची नेटां हिंगा ऑपरेट करता डे बाय डे. जे कितें बारीक बारीक नुस्तेकारांक डिमांड आहा आनी ह्या नुस्तेकारांक साल्वार करपाक आनी हेका आदार करून तांकां वयर काडपाक सरकारान एक आदार करपाक जाय. कित्याक आयज वर्साक कितलो फंड्स फिशरमॅनाक फिशरी जे फिशरमॅन आहा तांकां दवरता वर्साक ते यूज जावपाक जाय. जरी तर कमी पडटा तो वाडोवन घेवपाक जाय. आतां बजेट जालें आसतलें पूण बजेटान हे बारीक फिशरमॅनाचो कांय येना. हे आमचे नसता कितें सण बाराचे येयले ते पयशे घेवन खातात. आनी फिशरमॅनाक नागयतले आनी लोकांक नागोवन तुमी सरकार चलयतल्यात. पयलीं फिशरमॅनाक आनी कितें आहा ते लोकांचे पयलीं जे कोण आतां बिचार पोट भरता पळय ते रडटा तेंची पयलीं तें सोडय. जी आमकां डिफिकल्टीज जाता न्हू ते आयज आमची डिफिकल्टी कोण पळयना. वेट रिएम्बर्समेंट जे येताले ते आमचे बंद जाला आनी हे कर्नाटका महाराष्ट्रा तेंकां वो केरला तेंक सगळ्यांक हे वेट चालू आहा पूण गोवाच कित्याक ना. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.